पळोवपाक गेल्यार आमच्या आमदारान बाबदाजी साळकारान बरी इनिशिएटीव्ह घेतलेली आणि आम्ही सगळ्यांनी आमचे इन्स्पेक्शन केले एमपीए कडा आणि ते इन्स्पेक्शन करताना आम्ही स्ट्रेट सांगलेले की हांगा थंय कंपाऊंड उरचे ना. त्यांच्यानी तरी आमकां रिक्वेस्ट केलेले की आम्ही ते वॉल आसा ते मिनिमाइज करता म्हणून. तरी सुद्धा आम्ही आणि स्वतः आमच्या सगळे लोकल लोकांनी जयंत जाधव आणि दाजीनी सांगलेले की बाबा थंयसर तुम्ही मिनिमाइज करपाक आणि खर्च करू नका, ते वॉलूच आमकां नाका. इतले करून आम्ही थंयसरले ट्राफिक पीएक सांगलेले की थंयसरले आमचे मॅनेजमेंट पळय म्हणून ट्राफिक कशें रूट करतलो पळय हेजेर कितें ऑब्स्टकल आणि त्यांच्यानी अजून दिवंक ना. म्हाका पीआयन काल मुद्दम आपयलेलो पळोवपाक थंयसर की बाबा आमी ट्राफिक मॅनेजमेंट करून दाखयलेलो. ते दाखयले आसतना ते वॉल आसा पळय ते सारखे ऑब्स्टकल आसा, सकयल काड नाल्यार वयर काड ते ऑब्स्टकल आसा. आमकां प्लस आमच्या लोकलांक प्लस आमच्या आमदाराक सुद्धा ते वॉल थंयसर नाका. तर काल आमी पळोवपाक गेले इन्स्पेक्शन करपाक गेले थंयसर रूट कसो करपाचो पळय ते एमपीडीचे लोक थंयसर ते मिनिमाइज करताले. ते करता ना करता आमकां लागना. आमी ते वॉल नाकाच. आमचो स्टँड फर्म डिसिजन आसलेले, फर्म स्टँड आसलेले आमचे लोकल सांगता भायनाकार म्हणून आमकां ते वॉल नाका आणि नाका.